नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया प्लम केक। प्लम केक अल्कोहोल वापरी नासतना करता। वो हांवें अर्द कपा पेक्षा मातसो चड पाऊण कप ऑरेंज ज्यूस घेतला। हातून आमकां ड्राय फ्रुट्स घालपाक जाय। पाव कप काजू घेतल्या, पाव कप बदामाचे कुडके करून घेतल्या, पाव कप अक्रोड घेतल्या, पाव कप खिसमिस, पाव कप काळी द्राक्षां, पाव कप चेरी, पाव कप टुटी फुटी। ड्राय फ्रूट्स सगळे मिक्स करून घेऊया। हातूंतले ड्राय फ्रूट्स थोडे तुम्ही तुमच्या आवडी अनुसार कमी जास्त केल्यार जाता, जे तुमकां नाका ते स्किप केल्यार जाता। हे ड्राय फ्रूट्स 1-2 वरां आमी सोक करपा खातीर दवरया। तुमचे कडेन टायम आसा जाल्यार रातभर भिजत दवरल्यार जाता। ड्राय फ्रूट्स हांवें 2 वरां सोक करून घेतली। पळयात हातूंतलो ज्यूस कितलो कमी जाला। पाव कप बटर घेता, अर्ध कपा पेक्षा थोडीशी कमी साखर, बटर आणि साखर मिक्स करून घेऊया। बटराच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार अर्ध कप तेल वापरल्यार जाता। हातून आता आमी मैदा घालून घेऊया। 1 कप मैदा घेतला, 2 चमचे कोको पावडर, 1 चमचो घालता बेकिंग पावडर। पीठ गाळून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। ड्राय फ्रूट्स आम्ही भिजत घालून घेतल्या ते घालूया। अर्ध चमचो व्हॅनिला एसेन्स घालता, मिक्स करून घेऊया। अशें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। हातून हांव अर्ध कप दूध घालता। दूध हांवें अर्ध कप घेतला, पण थोडे थोडे घालून मिक्स करून घेता। अशें बरें व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। अर्ध चमचो बेकिंग सोडा घालता, मिक्स करून घेऊया। हे पळयात अशें बरें स्मूथ जावपाक जाय। डब्यान हांवें बटर पेपर घातला, ताका थोडेशें बटर लायला। हे केकाचे मिक्सचर आमी तातून घालून घेऊया। असं सारको सेट करून घेऊया। हाजेर थोडे फ्रुट्स घालूया। बदामाचे हांवें काप करून घेतल्या, थोडे काजू घालता, टुटी फुटी घालूया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातून हांवें मीठ घातला। 5 मिनटां पयलीं आमकां प्री हीट करून घेवपाक जाय। कायल बरी गरम जाली तशी ताजेर हांव केक बेक करपाक दवरता। गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। मिडियम टू लो हिटाचेर आमकां केक बेक करून घेवपाक जाय। हाजेर घट्ट झाकण घालूया। 40 ते 50 मिनटां केक आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। केक हांवें 50 मिनटां शिजोवन घेतलो। चेक करूया। पळयात केक बरो व्यवस्थित शिजला, भितर पर्यंत बरो शिजला। आता हो केक आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्यानंतर ताजे कुडके करूया। पळयात केक एकदम सॉफ्ट जाला, मस्त जाला। प्लम केक खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खाया, स्वस्त राहा, देव बरी करू।